आमगेल्या भाशेंत लायक लायक शब्द आसा आनी तो शब्द मस्त सांप्रदायिक आसा आनी अर्थगर्भीत आसा. तसो एक जोड शब्दाक आजी आमी पळोवया. झांकचें आनी झांकी. झांकचें आनी झांकी. आमी कितलीं वेळा हें कोणाकय तमाश करच्याक शब्द तो कसो झांकता रे माराय म्हूण. झांकचें न्ही जाल्यार रे हाका झांको झांकी अशी आमगेले प्रमाणीकृत भाशेंत म्हणटाची तशी झांकडें म्हणटाची झांकड्यो म्हणटाची. आमी कन्नडा प्रदेशांत आशिल्ली ती आमकां हरटे हाजे परिचय आसा. कोणें आसल्यार ताका चड हरटुच्याक ताका मातिना मल्ला म्हणटाची. आमगेल्यांत लायक लायक आसा पट्टांग मारचें. पट्टांग मारचें फरडी करची. ती व्हडी फरडी माय मारे वा व्हडलो पट्टांग माम मारे अशी पुरो आमी म्हणटाची. आनी हें उलोवपा आमी थोडे फावटी दाट उलोवचें म्हणून दाट उलोवचें उलयलें अशी एक उद्देश नातिल उलोवच्याक आमगेले इंग्लिशांत ताका चॅटींग म्हणटाची. चॅटींग म्हळ्यार ते वर्ब फॉर्म. चॅट म्हळ्यार ते हरटेक आमी फरडीक चॅट म्हणून अशी म्हणयत. आतां आमी इंग्लिशांत मागीर ताका सुलभ सांगलां आयडल टॉक म्हणून. कसलो एक उद्देश नातिले. आतां हांव नुस्तेची हांव सकाळीं उठायल मरे आनी वयर काडलें ओपास न्हीद आयली. ओपास न्हिदलो तितलें म्हणटना एलराम जाल्लें म्हाका कोत्तू नाशिल्लें. एलराम दवरलें एलराम ऑफ केलें ओपासपाक उरलें. आम्मान आपोवचें सुरू केलें उठ रे पोरा वग्गी म्हूण. अशें पुरो आमगेलें हातूंत उलोवप आमगेलें एक उद्देश नातिलें. आमी उलयता वचचें आमकां थोडे फावटी अनुभव आसा. दुसऱ्यांनी उलोवचें आमी उलोवचें अशी एक संभाशणें एक कडेन जाता. आनी एक आसा आमी गांवची खबर उलोवची ताका गॉसिपींग म्हणटाची. विंगडाल विशय ते अनइन्फॉर्म्ड न्यूज म्हळ्यार ताका आमगेलो साक्षी ना. आतां आमी फिल्म एक्टर्साल वयरी गॉसिपींग म्हणून एक कॉलमाची एक कडेन आमी न्यूज पेपरार पळयताची. आनी आमगेला मागीर एक शब्द आसूं चॅटर म्हणून इंग्लिशांत वट उलोवचें ओगोगी फास्ट उलोवचें. आमी कितली की आमगेले सर्कलांत असले जन मेळटाचे मस्त उलयता आसतना आनी तांणी उलयल्यार आमकां एक थोडे फावटी ते एक बोर म्हणून दिसना. अशी इंग्लिशांत चॅटर बॉक्स म्हणून एक ग्यादी आसा. म्हळ्यार ते आमगेले पक्षी केलो आसाची ते कचा म्हणून एक रोडचे पक्षी ताका सॉंग बर्ड्स म्हणून म्हणटाचे इंग्लिशांत. अशी चॅटींग म्हळ्यार मनशाल ओटूची आयला. फरडी मारचे एक गूण मनशाले ओटूची आयला. तशीच आमगेले ह्या फरडी ओटूची एक झांकच्या ओटू झांकी म्हणून एक शब्द आयला. झांकी म्हळ्यार थोडे फावटी भ्रमे म्हणून मस्त म्हळ्यार सत्य नातिले विशयाक आमी नमगुचे. कितलीं वेळा हाका आमी पिश म्हणून म्हणटाचे. पिशे ताका खावची पिश मारया म्हणून. खावची म्हळ्यार चड ताजे तेच एक विशया वयरी चड तागेलें गमन आसल्यार ताका दूड करची पिशे. आनी थोडे फावटी लायक पिशे आसता संगीत आयकुचें आनी नाटक पळोवचें आनी धार्मीक विशयाचेर भाशण आयकुचें देवळां वचचें. असल पुरा लायक पिशे आमगेले मद्ये आसता. आनीक थोडे फावटी आमकां दिसता हे राजकीय विशयार समाजाचे विशयार असले एक पिशे आमगेले मद्ये आसता. कसले असो हे झांकचें आनी झांकप ह्या मनशा ओटूची आयला आनी आनीकय मुखार वता आसा. तसले एक वेळार आयचे डिजिटल युगांत हेची झांकचे विशय अधिकृत जावन एक लायक एक्टिविटी जाला. ताका आमी चॅट म्हणटाचे. आमगेल्या ऑनलायनांत आमी 2-3 नमुनेर हें चॅटींग करूं आमकां येता. एक वॉयस फोनार आमी उलयता आनी एक टेक्स्ट मेसेज घालूं येता आनी एक विडियो रुपार अशी आमी 3 रुपार आजी आमगेलें चॅटींग करूंक येता. हाका एक वेब कॅमेरा आसल्यार हें पुराय आमकां करूंक सुलभ जाता. तशीच असलें एक विचारा खातीर
आमगेला मस्त वेदिके आसा जी सोशल मिडिया म्हणटाचे आमी नेजा डिजिटल मिडिया म्हणटाचे हे डिजिटल मिडिया सोशल मिडियान तूं बारी व्हड 2003 आनी 4 ह्या वेळार स्कायप आनी हे आमगेले फेसबूक असलेक आमकां सगळ्यांक अनुभव आसा फेसबूक हाजी कितले आमकां चॅट करूंक परडी मारूंक हरटी करच्याक सहाय आसा म्हण तशीच इंस्टाग्राम तांचो फोटो घालयत आनी मस्त आमगेले मध्येंत आजी असले टेलिग्राम वॉट्सएप हाजी पुरा विशय आमकां विवरण नाका त्या म्हळ्यार आमी दिसान दीस हांतू हे परडी मारचे अभ्यास आमकां आसा आनी ताजे वटूची हे परडी मारतना अशी एक मॅसेज पेटयतना विडियो पेटयतना ताका एक शिश्टाचार म्हणून आसा तें जाल्यार आमकां सरकाराचे कानून आसा ताका त्या देखून आमी जाग्रतेर हे आमगेले परडी मारचे जावो हे पंचायतीक करचे जावो हे डिजिटल मिडियांत सोशल मिडियांत करतना ಸ್ವಲ್ಪ जाग्रतेन केल्यार एक लायक एक चटवटीक जाता आमगेले सामाजीक जिवनाक मस्त हेल्प जाता आनी झांकचे जावो झांक जावो आमगे लोटूची थोडे प्रमाणार आसो तांत आमकां संतोष मेळटा आनी त्या भाशेक वाडोवच्याकय आमकां सहायक जाता असले झांकचे झांकी विशयार हांव म्हगेलें झांकप आतां राबयतां